अंमलबजावणी संचालनालयान ड्रग्स व्यवहारांतल्यान मेळिल्ल्या पैशांनी मालमत्ता बांदपाच्या आरोपात PMLA कायद्याखाला आसगांव वाठारांतल्या 7.17 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या। NCBन दाखल केल्ले कागाळीचेर आदारून ही चौकशी ईडीच्या पणजे विभागीय कार्यालयान सुरू केल्या। या प्रकरणातले मुखेल आरोपी प्रसाद वाके, उगेचुकवो सोलेमन उबाबुको आणि इन्फिनिटी जॉन उर्फ डेव्हिड उर्फ व्हॅलेंटाईन अझेझी हांचे आड NDPS कायद्याखाला केशी नोंद जाल्यात। NCBन हाचे आदी आसगांव वाठारांतल्यान LSD, कोकेन, चरस, गांजा सारकिले ड्रग्साचो व्हड सांठो जप्त केल्लो। दुबावीत वॉक हाच्या घरात धाड घालताना LSD जप्त केल्या। वॉक हो गुन्यांवकार आसून ताका 2018 आनी 23 वर्सां MDMA, एक्स्टसी पावडर आनी हायड्रोपोनिक वीड सारकिल्यो घुवळी वखदांची तस्करी केल्ल्यान अटक केल्ली। सध्या तो न्यायालयान ताब्यात आसा। ईडीच्या म्हणण्या प्रमाण घुवळी वखदां विक्रेत्यांतल्यान मेळिल्ले पैसे प्रसाद वाळके आनी ताची बायल शीतळ वाळके हांच्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांत रोख रुपान दवरून ते खातीर वापरले। बेकायदेशीर उत्पन्नांतल्यान ताणें मालमत्ता घेतिल्ली अशें चौकशींतल्यान स्पश्ट जाला। जप्त केल्ली सगळी मालमत्ता आसगांवांत आसा आनी तातूंत 3 माळयेची निवासी इमारत आनी 2 माळयेची घरांय आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।